announced last time that I am giving white paper on the energy supply to Goa. गोंयान आमी कितली लायट हाडटा खंय वयता लायट आमची 10 वर्सांचो फाटलो तो तेजे खातीर आज हो स्पेशल प्रेस कॉन्फरन्स आनी मागता तुमी कवर करचो म्हणून लोकांक कळचें कित्याक आतां इश्यू इतले जाता की गोंयान जो पावर कामनार लायन हाडटा ती कोण तरी एका दितलो आनी ताका दितलो आतां आमचे बेसीक पयलीं सांगता की गोंयान आमचे 220 kV दोन सर्किट वेस्टर्न रिजन आणि सादर्न रिजन. वेस्टर्न रिजनाचे म्हापसा फोंडा गोलवाले 220 kV येतात आणि महालक्ष्मी म्हणून येता आमोणा हे दोन वेस्टर्न रिजनाचे येतात ह्यो. आमोणा हे हांगा गांवां जाता 3 येता त्यो. एक आमी म्हणटा ताका नांवां म्हणटा ती समजा एक म्हापसा फोंडा महालक्ष्मी आणि किलारी हे 3 लायनी येतात 220 आणि एक म्हापसा दिवी आणि म्हापसा दिवी म्हापसा आमचे 3 सबसिडियरी कवर जातात ह्यो 220 kV आणि एक म्हापसा फोंडा म्हापसा ती फोंड्या आमची कवर जाता ही 220 kV लायनी येतात गोंयान आमच्यो. प्लस आमच्या सावथाक आंबेवडी फोंडा 1 आंबेवडी फोंडा 2 हे शेल्डेर एक येता ती आणि एक फोंड्या येता ती. आता ही आंबेवडी फोंडा 1 86 किलोमीटर येता ती आणि आंबेवाडी फोंडा 2 जे आमचे फोंड्या भायर जाता ती 80 किलोमीटर लायन ही 220. दुसरी जी आसा 400 kV लायन गोंयान एकूच जाता जे कोलवाले जे आमचे पावर ग्रिडाचे सबस्टेशन आसा. सो ह्यो आमचे टोटल पावर सिनेरियो जो गोंयान पावर येता आतां तितून भितर सप्लाय कितलो करता आमचे एक्चुअल पावर कितलो ड्रॉ करता आमी खंयच्यान. आंबेवाडी फोंडा 100 मेगावॉटचो पावर आमी ड्रॉ करता. म्हापसा फोंडा जी फोंड्या भायर जाता ती 100 मेगावॉट्स जाता. म्हापसा 1 म्हापसा 2 जे आमी दिवी भायर जाता ती 80 मेगावॉट्स आणि 80 मेगावॉट्स दोन सर्किट ते सांगता ते भशेन. आणि आमोणा 3 येता ती एक 100 एक 70 आणि एक 30. सो हो पावर डिस्ट्रिब्युशन आमचो गोंयान येता ती लायनी. आतां वयता खंय हो पावर इतलो येता हांवें लास्ट व्हायट पेपर काडला. व्हायट पेपर तुमकां सगळें करतले आनी व्हायट पेपरान आमची जे काडला लास्ट 10 वर्साचे लायटी गोंयान की खंय खंय गेल्या तेजेर आमी क्लॅरिफिकेशन दिवपाक हांव आयिल्लो आसा. पोलीस हॉटेल जी गोष्ट आसा की टॅरिफ्स in various tariff categories last 10 years, all consequent increase in network assets in Goa, which along with asset kitla वाढले कंझ्युमर जे आसा 2010 ते हांवें बेस दवरला म्हणजे थंय झिरो लायला म्हणजे थंय आमकां ऑलमोस्ट 10,555 हो बेस प्रायस दवरला 10 ते 11 आणि एवरी इयर 11 आणि 12 10,53,380 किलोवॉट जाता. म्हणजे तेजे जर कंझ्युमराक घ्या बाकीचे कोण कंझ्युमर आमचे सारखे एग्रीकल्चर आणि आमचे सारखे लोक जे घरान वापरतात ते ताका 5% इन्क्रीज जालो फ्रॉम 2010 to 11 मागीर 11 to 12 आणि 12 to 13 हेचेर 11,2081 KW जालो म्हणजे ताका 4% वाडलो. मागीर 13 to 14 4% वाढलं. 14-15 11,95,798 म्हणजे त्या वर्षाच्या या वर्षात आम्ही इंडस्ट्रीनी आणि 15-16 12,35,943 3% वाढलं. मागीर 16-17 12,88,132 4% वाढलो फाटल्या वर्साच्या ह्या वर्सात. 2017-18 तो 18% वाढलो कंझ्युमर ताका आमी 15,66,837 जालो. पयलींच्या वर्सात 18% वाडलो. 18-19 15 लाख आशिल्ले ते 16 लाख जाले. 16,88,556 ताका 7% वाडलो पयल्या वर्साचेर. 19-20 18,08,94 फुडल्या त्या वर्साच्यान 6% वाडलो. आणि आता पासून एप्रिल टू सप्टेंबर डेटा जो काढला कोविड टायमार तशें इतली जावना
तो फक्त 18,22,961 अप टू सप्टेंबर 2020 फक्त 1% वाढला. म्हणजे म्हजें सांगपाचें कितें आसा की हे कित्याक हांवें फिगर दिले तुमकां की एवरी इयर जे लोकांचें इंटेंशन आसा की कंज्युमर वाडना इंडस्ट्रीज वाडटा हे रॉंग मोशन आसा आनी हे मोशन लोकांनी सारकें करपाक जाय. I have given year wise for the last 10 years and I have shown by taking 10, 11 as 0, I have shown that every year there is increase of minimum 5 to 4% increase. Sometimes so this shows that the what we are using is also increasing. आता आम्ही मागीर बारीक समस्या एनपीसी म्हणटात जो गाडो जालो बारीक कोणाचें दुकान जालें बारीक ऑर इंडस्ट्री तेजेर जावन कशें वाडलें 2010-11 झिरो जाता म्हणजे तेन्ना 2010-11 2,70,864 आमकां किलोवॉट यूज करताले बारीक दुकानांतले. 2,84,500 12-13 2,98,495 जालो म्हणजे गेल्या वर्साच्यान चुकून 5% वाडलो. मागीर 2013-14 3,30,000 वाडलो. मागीर परतून 14-15 3,22,579 म्हणजे फक्त 3% वाडलो. मागीर 15-16 3,36,104 4% वाडलो. मागीर 3,48,033 16-17 फाटल्या वर्साच्यान 3% वाडलो. 17-18 3,73,780 7% वाडलो फ्रॉम द लास्ट इयर ऑफ दिस. मागीर 18-19 4,01,688 म्हणजे पयलीं वर्साच्यान त्या वर्साक 7% वाडलो. 19-20 4,31,1021 म्हणजे त्या वर्साच्यान परतून 7% जालो. आनी आतां एप्रील टू सप्टेंबर जे कोविड टायमार 4,35,400 These are real live data for the last 10 years, which shows that the consumption of power, even for a small shop, has been consistently increasing at 5%. हांव सदां सांगता की 5% आमची वाड आसा, इट इज प्रूफ. आतां येयले आमी इंडस्ट्रीचे येता हॉटेलाचे गोंयांत आमचे म्हणटा की आमी जो पावर येता फक्त इंडस्ट्री आनी हॉटेलांक दिता अशें थोड्यांचें म्हणणें आसा. तेजेर आतां करेक्शन दिता. बट ते एप्रिहेन्शन जे लोकांचे मदीं आसा की हो फक्त लोड येता तो आतां न्यू वाडटा तो फक्त इंडस्ट्रीक दिवपाक येता अशें ना. 2010-11 झिरो घेता तेन्ना 3,36,765 हो कंजम्पशन आशिल्लो. तेज्या वयर मागीर वाडलो दुसऱ्या वर्साक 3,52,190 म्हणजे 4% वाडले पयल्या वर्साचेर. मागीर 12-13 3,75,099 जाले 6% वाडले. मागीर फुडल्या 13-14 4,03,105 जाले 7% वाडले पयल्या वर्साचेर. 14-15 4,35,790 हे सगळे किलोवॉट ते फुडल्या वर्साचेर फाटल्या वर्साच्यान 8% वाडले. मागीर 15-16 4,71,155 फाटल्या वर्साच्यान 8% वाडले. एकूच वर्सात 16-17 जशें डॉमेस्टीक वाडलेले तशें इंडस्ट्री वाडलो. तो 4,71,000 आशिल्लो 15-16 तो 16-17 5,85,527 जालो किलोवॉट 20% इन्क्रीज जालो. मागीर तेजे फाटल्यान 17-18 6,16,877 म्हणजे 5% वाडले 5% वाडलो पयल्या वर्साचेर. 18-19 6,39,590 म्हणजे पयल्या वर्सा कंपेर केलें जाल्यार 4% वाडले. आनी 19-20 6,56,298 जे फाटल्या वर्सांनी कंप्लीट केले जाल्यार 3%. आनी आतां हे कोवीड टायमार एप्रील टू सप्टेंबर ते फक्त 2% वाडले. म्हणजे म्हाजें सांगपाचें कितें आसा लोकांक जे उलयता की पावर गव्हर्मेंट हाडूंक सोदता हे फक्त खंय तरी हॉटेलांक दिवपाचें आनी इंडस्ट्रीक दिवपाचें हें आज हांवें व्हेरीफाय करपाक तुमकां आपयल्लें आसा की जे पावर कंजम्पशन आसा हे लोकांचे आतां लोकांचे कशें ते कंज्युमर डिटेल्स जाता हे लोड दिलो पर्सेंटेज. आतां कंज्युमर डिटेल्स नंबर ऑफ कंज्युमर कशें वाडटले आमचे नंबर ऑफ कंज्युमर कशें वाडटले दाखयता आमचे 2010-11 नंबर ऑफ कंज्युमर फॉर डॉमेस्टीक म्हणजे घरची कनेक्शन एग्रीकल्चर आशिल्ले 3,71,228. 11-12 आमचे जाले कंज्युमर 3,90,730 5% वाडले. मागीर आमचे 12-13 4,08,523
4% वाढलं. म्हणजे आम कितें काय सगळ्याक तुका एक्सप्लेन करता कितें सांगता कितें एवरी इयर देर इज इनक्रीज ऑफ 5% कंज्युमर फ्रॉम एवरी सबसिक्वंट इयर. कंज्युमरय वाडले आमचे जे आसा लायटचे डोमेस्टीक. तशेंच आमची डायरेक्ट दुकानां म्हणजे चायेची हॉटेल ऑर ऑफिस ऑर शॉप सेम आमी 2010 ते 11 68,851 कंज्युमर आशिल्ले आणि नेक्स्ट इयर म्हणजे 11-12 72,512 जाले. 5% वाडले. म्हणजे आता म्हणजे सांगपाचें कितें 2010 ते 11 आणि आता लेटेस्ट 19-20 घेतलो जाल्यार ते ऑलमोस्ट 1,24,000 जाले. म्हणजे पर्सेंटेज ऑफ इन्क्रीज ऑल्सो 4 to 5% एवरी इयर. Consumers by ways of names are also being increased. आता इंडस्ट्रीचे पळया तो म्हणटा न्ही गव्हर्नमेंट फक्त इंडस्ट्री पळयता तर इंडस्ट्रीचे कंज्युमर सांगता कितले वाडले तो सांगता. 2010 ते 11 5,561 आमचे इंडस्ट्री कंज्युमर हॉटेल HP कंज्युमर म्हणटा पळय ते आशिल्ले. तो बेस प्रायस बेस फिगर दवरलो. 11-12 5,645 जाले. फक्त 1% वाडलो. परतून फुडल्या वर्साक 5,745 जालो. परतून 1% वाडलो. फुडल्या वर्साक 5,850 जालो. परतून 1% वाडलो. सगळ्याक एक मॅक्झिमम 2% एक दीस आहा पूण एवरेज तांचो आसा की मॅक्झिमम 2% इन्क्रीज ऑफ इंडस्ट्री कंज्युमर एज पर कंज्युमर इंडेक्स वाडलो तो. म्हणजे म्हणजे सांगपाचें कितें आसा की लोकांक म्हणणें आसा की लायट जी आसा ही फक्त इंडस्ट्री दिता हे चुकीचें. ही लायट जी आसा आमकां सगळ्यांक दिवंक पडटा. इंडस्ट्री तितून येता पूण तेंचें राय जे आसा ते 1% ना 2% आसता आणि जे डोमेस्टीक लोकांचे आसा ते 5% to 7% आसा आणि आमची बारीक शॉपां दुसरी दुकानां ती 5% to 7% आसा. आतां आमी हें केलें म्हणून ना. आतां ताका अपग्रेडेशन करपाक जाय. आमचें नेटवर्क अपग्रेडेशन म्हणजे आमी कितले फिडर वाडयले म्हणजे पयलीं फिडर कितले आशिल्ले आनी कितले वाडयले. हे लो टेन्शन कंज्युमराक लो टेन्शन म्हणजे आमचे सारके घरा कडेन दुकाना कडेन लो टेन्शन कंज्युमर इन्क्लुडींग त्या शॉपां घातल्या कित्याक दे आर LTC LTD LTD लो टेन्शन कंज्युमर कमर्शियल लो टेन्शन कंज्युमर डोमेस्टीक हे दोन्ही हे करून हे जे फिगर आसा नंबर ऑफ फिडर आमचे एवरी इयर 1% to 2% कंज्युमर न्यू फिडर जाल्या हेचे खातीर एवरी इयर. बेस जर 2010-11 घेतले जे 280 फिडर आशिल्ले ते वाडून आज आयचे हेजेर 308 जाले फिडर एक्स्ट्रा फिडर वाडयल्या लोकां खातीर. तशेंच आमी 11 KVA फिडर आनी 11 KVA फिडर जे म्हणटा आमी 11 KVA कंज्युमर जे तितून मिक्स कंज्युमर आसा हेय 14,056 फिडर आशिल्ले 2010-11 ते 19-20 21,187 वाडले. फिडर वाडले न्यू फिडर आमी केले. हेजेर कितें दाखोवन दिता की हे कंजम्पशनूय वाडटा आनी आमकां इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चरूय वाडोवपाक पडटा. आनी पोल आशिल्ले इलेक्ट्रिकल पोल्स आमचे आशिल्ले 2010-11 2,80,057 फिडरां घालून पूण आतां आमचे कडेन लास्ट पावले 2,84,888. एवरी इयर 3% वाडटा पोल घालपाचे न्यू एरियेनी आमी घालता पोलूय वाडटा. आर्एनयूय घातले आर्एनयू रिंग मेन युनिट म्हणटा पळय फिडर अंडरग्राउंड फिडर ओर हे आसा ते 2010-11 313 फिडर आशिल्ले. आज 19-20 2,261 फिडर जाले. म्हणजे पर्सेंटेज ऑफ इन्क्रीज पळया. म्हणजे LG फिडर पॅनल म्हणटा आमी ते 2010 ते 11 3,261 आशिल्ले. आज ते 4,961 जाले. म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो फॉर LG नेटवर्किंग जे डोमेस्टीक लोक घरा कडले फ्लॅट घरा आनी तेच्या वांगडा शॉप आनी बाकीचे गोश्टी आसात तेही तेंचे खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चरूय वाडयल्लो आसा. मागीर म्हणटा आमी डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफॉर्मर जे आमी लोकांक घालता ते डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफॉर्मर ते 2010-11 4,244 आशिल्ले. आज ते 6,824. एवरी इयर एवरेज ऑफ 4%, 3%, 5% हे वाडत आसा. दिस इज द सिनारिओ ऑफ दिस. बट एज फार एज एसटी कंज्युमर जे तुम्ही लोक म्हणटा की इंडस्ट्री खातीरच करता लोक गव्हर्नमेंट आनी काय करता सेट टू से जो फिडर आशिल्ले 2010 ते 11 135 फिडर आशिल्ले ते आज 19-20 155 फिडर आसा. 20 फिडर वाडले. 10 वर्सांनी फक्त 20 फिडर वाडले ह्या लोकांक आनी हेज्या वांगडा तितून फक्त 1% रेज आसा 1% रेज आसा. म्हणजे हांव कित्याक सांगता हे तुका सगळ्यांक सांगपाचें कारण कितें आसा हे व्हायट पेपर कित्याक दिवपाचें कारण आसा की लोकांचें इंटेन्शन जे आमी कामगार लायन जे आसता ते फक्त इंडस्ट्री खातीर दिता
आनी कोणाक खातीर दिता हांव फक्त क्लॅरिफाय करपाक आयिल्ल्या परतून क्लॅरिफाय करता 33 kV टावर आमी घालता हो पोल घालता इन्फ्रास्ट्रक्चर घालता 2010-11 आमचे 33 kV टावर 83 आशिल्ले आनी 19-20 85 दोन टावर वाडले म्हणजे सांगपाचें कितें जो एसटी कंज्युमर जो आसा हॉटेल इंडस्ट्री 33 kV कंज्युमर आसा तो वाडूं ना आसा तसो आसा 1-2% वाडले अशें तुमकां सांगलेलें आसा तशेंच बाकीचे इन्स्टॉलेशन जे आसा जे आमचे जे एसटीचे इन्स्टॉलेशन जे ट्रान्सफॉर्मर जे 2010 ते 11 542 आशिल्ले ते आतां 1000चे पावले 1920 तर म्हणजे सांगपाचें कितें हांव परतून एकदां रिपीट करूंक सोदता की जे प्रेशर लोक हाडटा कोण तरी गोंयान हो नाका आनी तें नाका आनी लायन नाका आनी हॉलांतल्यान लायन नाका ही फक्त दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता आनी जी लायन येता 10 वर्सांचो हांवें काडलो फिगर तितून क्लियर एक्सप्लेन केल्लें आसा की लायट जी गोंयांत देंवता तेच्यान देंवूं इस्टर्न वेस्टर्न ग्रीड जावं नाजाल्यार इस्टर्न ग्रीड जावं साउदर्न ग्रीड जावं हे दोनूय ग्रीड सपोर्ट्स द इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ द लोकल पॉप्युलेशन along with local business folk आणि थोडो इंडस्ट्रियल वयता पूण हे जी गोष्टी आमी सांगल्या ह्यो गोष्टी विथ वायट पेपर हांवें काडलेलो आसा आनी हेका कोण चॅलेंज करपाक शकना कित्याक द फॅक्ट्स वीच आर रिकॉर्डेड इन द डिपार्टमेंट आनी हेजेर कन्क्लुजन इतलें सांगता की ज्यो गोष्टी जो आज आमचो लोड 10 वर्सां आशिल्लो पयलीं 2010 ते 11 400 आमकां मेगावॉट्स ऑफ पावर आमकां एवरेज आमकां लागतालो पर डे 476 कितल्या 476 मेगावॉट्स ऑफ पावर आमकां एवरेज लागतालो दिसाक 2010 ते 11 आनी असो ग्रॅज्युअली इन्क्रीज जावन मागीर इन्क्रीज जावन आज आमकां कोविड जाल्ल्या कारणान मातसो देंवला पूण गेल्या वर्सा पासून एवरेज आमकां 620 मेगावॉट्स ऑफ पावर आशिल्लो म्हणजे सांगपाक कितें आसा एवरी इयर रिक्वायरमेंट ऑफ पावर इन जे डिमांड आसा 10 वर्सां पयलीं 476 आनी गेल्या वर्सा तो घेतला कित्याक आतां कोविडा खातीर इंडस्ट्री सगळी बंद आशिल्ली 620 जाला इंडस्ट्री बंद आसल्या कारणान आमचो डिमांड जे 500 म्हयन्याक हांवें काडला तो 569 एवरेज आसा म्हणजे एप्रिलान बंद मार्चान बंद एप्रिलान बंद मे जून म्हयन्याचे बंद आशिल्ले तरी आसतना आमचो डिमांड जो आसा एवरेज ऑफ आज पासून काडला तो 569 मेगावॉट्स ऑफ पावर पर डे आमकां लागता गोंयांत म्हणजे सांगपाचें कितें आसा की जे लोक खंय तरी सांगता की इंडस्ट्रीन आमी पावर हाडटा हो 60% पावर जो आसा इंडस्ट्री दिता तें चुकीचें आसा आनी जे कमर्शियल कंज्युमर जो आसा आमचे डोमेस्टीक कंज्युमर वाडटा चड इंडस्ट्री परस कंजम्पशन जे आसा डोमेस्टीक कंज्युमराचें चड आसा हें तुमकां वायट पेपराचो आज हांवें हो निकाल दिल्लो आसा आनी हो तुमचे कडेन सकयल जातलो हांव मागता की हेजे फूल डिटेल्स लोकां मदें पावयचे आनी जे लोकांक सांगता की ना हे जे पावर आतां टर्मिनल लायन येवपाची आसा इट इज ओन्ली फॉर इंडस्ट्री इज रॉंग आनी एनीबडी कॅन कम एंड सीट विथ मी ऑन डिबेट एंड टू प्रूव दॅट इज वन सेकंडली जशें हांवें सांगलां रिडंडन्सी ऑफ लँड ह्यो लायनी ज्यो आसा रिडंडंट जाता म्हणजे एवरी इयर ह्यो चेंज जाय म्हणजे कमी ताका कॅपॅसिटी कमी जावंक जाता आनी आमी जर ती 400 kV लायन जर हे सगळें हाडना जाल्यार ताका कनेक्टिविटी जावची ना थोडे म्हणटा लोक म्हणटा की म्हजे पॅट प्रोजेक्ट म्हणजे कसलो पॅट प्रोजेक्ट जेन्ना म्हाका खुर्ची दिल्या सीएमान म्हाका आय हॅव टू सी द जस्टीस फॉर द एंटायर स्टेट म्हजे कॉन्स्टिट्युन्सी पॅट प्रोजेक्ट लावूंक शकता की म्हजो कॉन्स्टिट्युन्सी करपाक जाय म्हजो पॅट प्रोजेक्ट गोंयांत जेन्ना एक मिनिस्टर जावन हांव आसता I have to see and focus to see that the people's problems are solved. आता हे मातशे लायट ना कितले फोन येता म्हणजे हांव कॉल सेंटर रिकॉर्ड घेतला म्हजो आमचे 1912 लायट ना जाल्यार कॉल सेंटर फोन मारता आमकां कितली कॉलां दिसाक येता आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें आसा आमच्यो सगळ्यो गोश्टी सारक्यो ना पूण आमी इम्प्रूव करीत आसा पूण पावर जरूच ना ट्रान्सफॉर्मर जर घातलो जाल्यार ताका पावर हाडपाक नाका आमी इतले म्हाका आतां खात्री आसा की म्हजे 2 वर्सां हांवें मातशें बॉट एटलीस्ट 350 ट्रान्सफॉर्मर रिटेल जाल्यार दिता 350 ट्रान्सफॉर्मर हॅव बीन ब्रॉट इन दीस लास्ट इयर आनी हो पट प्लेस केल्ले आसा म्हजें सांगपाचें कितें आसा की लोकांक दिशाभूल करनाका आज जर आमी हें सगळें करना सक्सेसीव गव्हर्मेंटांनी करूं ना
आज आम्ही जर करणार प्रोजेक्ट जर आज चालू राहणार तर 2 वर्षांनी त्याचे 20% 5% आम्ही म्हणताय वाटतं we will see that we will touch the peak in another 3 years time and then we will have जे गोंयचो एक भाग आसा गोंयांत आमचो तिरेगांव भाग आसा तो गोंयच्यान सप्लाय जायना तुम्ही त्या लोकांक विचार एवरी सोमाराक तांचे सडन आसता 8 वरां आनी ताका कितले त्रास जाता ते तुमी विचारा हांव सांगपाचें ना आनी म्हजें सांगपाचें कितें आतां तेंचे खातीर आमी प्रोविजन करता अंडरग्रावंड केबलिंगाचो करपाचो विचार आसा आनी वयतलो फुडें पूण हांव कितें सांगूंक सोदता गोंयांत वी आर लकी even though we do not produce our electricity we are getting electricity from a different state and being used by our people in Goa आणि ते लोक म्हणटा लायनी नाका हे नाका ते नाका हे तकलेन घालपाक जाय की आज जरी लायन हाडना जाल्यार ही लायन हाडपाक 2-3 वर्सां वयतले आनी हे 3 वर्सां भितर जर ही लायन येना जाल्यार फुडें लोकांचे हाल जे कितले जाता मागीर हांव मिनिस्टर आसतलो नासतलो ते फुडें सरकारान म्हणटले फाटल्या सरकारान काय करूं ना पूण आज तुमी सफर जाता ही भाशणां चालूच आसता पॉलिटिकल भितर पण आमचो गोवा भितर आमकां खबर आसा की हे आतां स्टॅटिस्टिक्स जे काडलेले आसा इट इज इन्क्रीजिंग बाय 5% एवरी इयर सो लुकिंग एट द नेक्स्ट ग्रोथ वी आर ब्रिंगिंग दीस 400 kV लायन आनी जे कोण तरी सांगता आज हांव खंय तरी एक कडेन गेलो म्हाका सांगपा लागले की ते 2006 झाडां मारल्या ते पावर प्लांट घालता गोंयांत एक पावर प्लांट ना कोळशाचो एक खंय तरी आसा ते शेजार गोवा ते आपणाचे फॅक्टरी भितर खंय तरी पीक आयन करता आनी ते फर्नेसा भितर जो बंद जाता तो टॅप करून पावर आमकां गोंयकारांक दिता पूण जे बाकीचे स्टेटीनी जे आसा पावर प्लांट गोंयांत एकूय ना आनी करपाचेय विचार ना गोंयकारांचे आमच्या गव्हर्मेंटाचे आमचे फुडले आमकां खबर ना पूण आमचे विचारूच ना आनी कोल हब पूण आज ते भोंवता ते कितले भोंवता आनी कितें करता लोकांक खबर आसा पूण कसलोच कोल हब गोंयांत जावचो ना हें हांव सरकारा वाटेन विश्वास आमी तुमकां बर्निंग ऑफ थर्मल कोल गोंयांत खंय जावचो ना नायदर देर विल बी स्टॉक्स ऑफ कोल अनलोडेड एनी जेटी फॉर ट्रान्सपोर्टेशन टू खंय तरी दुसऱ्या स्टेटीनी हें आसचें ना हें सांगपाक फुडें सरलेलो आसा म्हणजे हांवें क्लॅरिफाय केल्लें आसा आनी परतून सांगता गोंयचे जनतेक की कोण तरी फुडें येता आनी म्हाका जें सांगता ताका दिशाभूल ना जावचें आपणाचे सरकाराक जर निवडून दिल्लो सरकार तुमी दिल्लो आसा तेजेर विश्वास दवरचो आनी सरकार जें करूंक सोदता खंयचे तरी एक इंडिविज्युअल करूंक सोदना ते आख्खे गोंयचे जनतेक करूंक सोदता आनी ही कामगार पावर लायन ही गोंयची रिक्वायरमेंट फुडल्या 2-3 वर्सांनी जायच पडटली आनी 400 kV कनेक्टिविटी बारीक इश्यू काय आसा ऑनरेबल सीएम पळयता कशें सॉर्ट आउट करूंक मेळटा कोणाचे हितून वचपाक ट्राय करता ते ऑनरेबल सीएम करीत आसा आनी ताका सोल्युशन कडक काडटले सांगले तुम्ही बेटा समज मागीर कार्यक्रम सिटींतल्यान कोण आनी why there is so much of protest there, especially on double track तुम्ही समज सगळं प्रेझेंटेशन दितात ती पोलीस होते हांवें आज जो प्रश्न जाला लोकांक दिसता की मोले हे गांवांत एक सबस्टेशन येतालें म्हणजे ते जनरेशन ऑफ इलेक्शन जाता इट्स अ रॉंग मिशन सबस्टेशन जाता आमच्या गोंयांत 54 सबस्टेशनां आसा 54 गोंया भितर सबस्टेशन आसा ती मागीर 220 110 220 to 110 110 to 33 or 33 to 11 ही गोंयांत 54 सबस्टेशनां जे सांगोड जाता ते भाशेन एक 55th सबस्टेशन आनी आमची चालू आसा आनी 3-4 सबस्टेशन आतां चालू आसा ती आमची वाडटली सो लोकांक जे लोकांक दिसता ते सबस्टेशन जाता झाडां मारली ते सबस्टेशन घालता हे चुकीचे आनी ती झाडां मारल्या ती वाडल्या खंय न्ही ती प्रायवेट समज जशें हांव घर बांदता फाल्यां फॉर एग्जाम्पल आनी म्हाका परमिशन घेवन तें झाड मारपाक जाय आनी तें हांव घर बांदता हे परमिशन घेवन ते प्रायवेट प्रॉपर्टी विकती घेवन कोणाची थंय झाडां कापून एज पर कायदेशीर थंय ते सबस्टेशन घालता हेजे पयलीं सबस्टेशन बांदल्या तर तेही झाडां कापली सगळ्या झाडां कापून सबस्टेशन बांदल्या जाल्यार कशें सबस्टेशन जाता हे सबस्टेशन कळ्ळें तुका न्ही आतां डबल ट्रॅकाचे आतां डबल ट्रॅकाचो जो विशय आसा पळय हो विशय ही गोश्ट आसा लक्षांत दवरपाक जाय की गोंयांत डबल ट्रॅक जगान डबल ट्रॅक आसा एक ट्रेन येता एक ट्रेन वयता आतां कितें एक ट्रेन येता ती सायडीन प्लॅटफॉर्माचेर वयता वा सायडींगाचेर वयता मागीर ती ट्रेन वयता
जशें एक एग्जांपल दिता, डबल ट्रॅक म्हणल्यार ट्रेनी वाडना, डबल ट्रॅक म्हणल्यार वाडूं शकता, कितल्यो वाडटल्यो ते मागीर स्टडी करपाक जाय. पूण डबल ट्रॅक म्हणल्यार सिस्टमॅटिकली फ्लो ऑफ ट्रेन ऑन वन ट्रॅक ऑफ इनकमिंग, वन ट्रॅक ऑफ आउटगोईंग. लोकांक नाका कित्याक लोकांक ते दाखयला की कोळसो वयतलो आनी कोळसो वचत तो हब करतलो. सो हो विशय जो आसा हो सागरमाला वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5 हे सागरमालान जशे कन्सल्टंट अपॉइंट करता आनी सांगता हे म्हजें पेन, हे पेन्ना भितर तूं कितें करूं शकता, हे पेन्ना भितर तूं कितलें आनी करूं शकता, हे पेन्नाक तूं कितलो आनी लाव घालूं शकता, हे कन्सल्टंटाचें काम. आनी सागरमालाचो वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5 हो सेंट्रल गव्हर्मेंटान एपॉइंट केल्लो कन्सल्टंट. तेणे गोंयचो एनपीटी पोर्टांतल्यान कितल्यो वस्तू आसा, कितली एरिया आसा, एका युटिलायझेशन 100% कशें करूं शकता हे भाशेन केल्लें आसा. आनी आमी जे आसा सरकार जे आसा लिडरशीप डॉक्टर प्रमोद सावंत व्हेरीफाय करूंक शकता की जरी तर एनपीटी गोंयांत आसा इट्स अ पोर्ट आनी तेज्या वांगडा तेणी इन्फ्रास्ट्रक्चर. अनेकदां प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो कित्याक आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स ना, म्हाका आनीक 4-5 दिसान परमिशन घेवन सीएमाचेर आनीक प्रेस घेतलो आनी सागरमालाचें प्रेजेंटेशन दवरतलो आनी कसलें कितें आसा आनी सरकारान फाटल्यान लागून वीथ डॉक्युमेंटेशन कळाली की हे प्रोजेक्ट गोंयच्यान आमी ड्रॉप केल्या. हे हांव आनीक 4 दिसांनी 5 दिसांनी तुमकां बसून प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो. ते ऑनरेबल सीएमाक सांगून आमी वांगडा घेतलो, हांव घेतलो सीएमाक डिसायड घेवन. पूण बी शुअर द पीपल ऑफ गोवा जे लोकांक दिशाभूल करता थोडे लोक कितें जाता, एक लोकांक कंटेन्शन जाला की आमदार जे आसा हे आमदार जे आसा हे आमदार सगळे आमदार लोकांच्या हिताक येना, आपणाच्या हिताक येता आनी पॉलिटिशियन जाता आनी पयशे करूंक शकता. आनी हे नाका जाल्ले विशय जे एनजीओ आसा हे घेता. तुमी पळोवपाक गेल्यार सागरमाला म्हाका 4 दीस दी, हांव सगळे 5 वॉल्यूमीचे सागरमाला दाखयता. गोंयचे खातीर कितें आशिल्लें सागरमाला आनी सरकार आमच्या लिडरशिपा प्रमाणे कितें कितें कॅन्सील केलें आनी कितें उरतलें हें सगळें 4-5 दिसांनी तुमकां दाखयता. मागीर डबल ट्रॅकीचो विशय हांव घेता. सो पण सर एक कितें आसा की लोकांमध्ये एक फियर आसा की सागरमाला जी आसा पळय सागरमाला लोकांची घरां बिरां वतली म्हणून म्हणजे रस्ते येऊन जातले. सो रस्त्या सायडीची घरां आसा ती लोकांक घरां मोडटली अशें फियर आसा लोकांमध्ये. ना सागरमाला आसा इट इज रिवर, भारतमाला आसा ते रस्ते. भारतमालाचे आजून विशय काय येवना म्हाका खबर ना. सागरमालाचे लोक उलयता, सो सागरमालाचे उलयता तेन्ना हे उदकाचे विशय हेजे हांव परतून ऑनरेबल सीएमाचे परमिशन घेवन तो जर प्रेस करून घेता तर तेकाय सांगता आनी हांवूय दिता. 4 दिसांनी तुका टोटल वॉल्यूम 1 to वॉल्यूम 5 प्रेजेंटेशन गोंयचे भितर कितें तें आशिल्लें आनी ते भाशेन ते 138 मिलियन आनी 53 मिलियन हे सगळे मिलियन कितें तें सगळें प्रेजेंटेशन दाखयता आनी आतां कितलें जातलें ते मिलियन दाखयता, सगळें दाखयता. गोंयच्या लोकांक जनतेक दाखोवन तेजे हांवें सांगलें ते भाशेन की म्हाका 4 दिसांनी परतून सागरमालाचें आनी डबल ट्रॅकीच्या विशयाचेर तुमकां हाडटा परतून प्रेजेंटेशन. कोणाक नाका ते नाका, सरकार डिसायड करतलो, सीएम ऑनरेबल सीएम गव्हर्मेंट आमचो तेजे लिडरशिपाचो डिसायड करतलो, सेंट्रल गव्हर्मेंट डिसायड करतलो. दुसरी विशय एक लक्षात दवरपाक जाय की डबल लायन जर येयली ते 100 ट्रॅका वयतले कित्याक गोंयांत डबल लायन सोंपता. दुसऱ्या स्टेटींनी जशें आतां ही सावथ वेस्टर्न रेल्वेची आतां आमची कोंकण रेल्वे आसा ही कनेक्टिविटी आसा, कितले ट्रेनी तेजे चलता, थोड्यो ट्रेनी आमचे बंदूय जाना हांगा. सो दे आर क्रॉसिंग ट्रेन्स ऑफ डिफरंट ट्रेन. पूण गोंयांत सावथ वेस्टर्न रेल्वे नॉट कनेक्टिविटी, इट एंड्स इन गोवा. हें लक्षात दवरपाक जाय. इट डज नॉट बिगिन इन गोवा बट एंड्स इन गोवा फ्रॉम कमिंग आनी ताका कनेक्टिविटी फुडें ना. कोंकण रेल्वे तशें ना. कोंकण रेल्वे जे ट्रॅक आसा ताका दुसरे ट्रेनी येता, दुसऱ्या स्टेटीचे येता, दुसरे इंटरलॉकिंग जाता, क्रॉसिंग जाता. सो मुवमेंट ऑन दॅट ट्रॅक इज far higher than the South Western Railway because of this. One more question I want to ask you. One more thing is that तुम्ही इतले म्हणटा पळय एनजीओ उलयता आनी आतां कोण तांकां इन्स्टिगेट करता. फ्यू डेज बॅक तुमचो ओन डेप्युटी चीफ मिनिस्टर गोंयच्या कोर्टाक घेवन चीफ मिनिस्टर गेलो. If all these things is whatever investigation and all, then why did the deputy chief minister took this Goicha in front of the chief minister? That's what I'm saying. See what तुमच्या ओन मिनिस्टर हें करता त्याचं. That is what I'm saying. सागरमाला वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5 हांवें 4 दिसांनी तुमकां दाखयता गोंयचे भितर ते कितें दाखयल्लें आनी सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकारान कितें तें कॅन्सील करून घेतलें तें दाखयता. सी वॉट आय एम सेइंग तुमकां सांगला न्ही
जेन्ना एक कन्सल्टंट दिता ताका एरिया दिता एक पेन एग्जांपल आनी एक पेनाचें कितें करून वता तें कन्सल्टंटाचें काम तशेंच तो कन्सल्टंट आहा पळय सागरमालाचो ताका आख्खो कोड दाखयलो गोंयचो एनपीटीचो तेजें डिसिजन दाखयलें आनी हे एरिया भितर कितें करून वता आज तें आसा काय ना तेजेर विचार करता न्ही सो तेजेर ते सागरमाला 1 2 3 4 5 रिपोर्टा भितर ते दाखयलां की हे गोंयांत करूंक शकता सो आतां So Rapati is also that तुमचे एक MLA अलिना किती उलटलं पण ते देखील पॉज तुम्ही also said that तू म्हणता no I'm not ते तू म्हणता आयकून ना हांव कितें म्हणटा तुका आयकूंक कळना हांवें सांगलां की सागरमाला 1 2 3 4 5 वॉल्यूम्स आसा गोंयचे भितर थंय कितें कितें आसा तें तुका दाखयता आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकारान अंडर ही लिडरशीप कितें कितें करून घेता कॅन्सील तें तुका 4 दिसांनी दाखयता आतां तितून कितलो भाग कोणाक सॅटिस्फाय जाता ते मागीर तुमी पळया आणि लोकांचे स्पेअर आसा लोकांबरोबर राहून म्हणटात की बाबा आपल्याला डबल टायमिंग नाका आणि पोळी नाका पळय आतां तूं पळय सांगता तेच म्हणटा जेन्ना सागरमालाची तेंचें म्हणणें कितें सागरमालाचे वांगडा एनपीटी वाडटले आनी कोल जो इतलो येता आतां एज ऑफ टुडे तुमकां खबर आहा 10.3 million tons of coal is coming to MPT as of today, starting from 2003 onwards. त्याचे आपण मागीर फुल बाटल्या करता खंय वता तो चांगला आहे गोंय दिता आनी कितें जाता तरी पूण एज ऑफ टुडे 10.3 million tons जाता खंय वता तो मागीर दिता पूण आतां येता न्ही आनी तो एप्रिहेन्शन तेंच्या लोकांचें कितें आसा सागरमाला 1 2 3 4 5 घालून ते लोकांचें एप्रिहेन्शन आसा तेजें हांव क्लॅरिफाय करता म्हणटा सो आय एम नॉट सेइंग वॉट अलिना इज सेइंग रॉंग ओपन बाबू कॉलेकर बाब म्हणटा तो रॉंग आनी कोण रॉंग तेजेर हांव कांय म्हणना For the people to decide after giving clarification. So I will tell you, आज काय पोझिशन दिला की गोयंचा पॉवर जो आहे तो फक्त इंडस्ट्री खात्यात म्हणताले थोडा एनजीओ आज तुका कलेक्शन दिला की 10 वर्साचे कितें कितें पॉवर खंय खंय वता आज कलेक्शन दिला तेजे कलेक्शन तुका 4 दिसांनी दिता मागीर लोकांक घेवन ते डिसायड करून कितें आसा पण लोक म्हणतात की आपण अनेक लोकांमध्ये क्लिअर आसा अनेक लोकांमध्ये क्लिअर आसा की 55,000 झाडां मोले वायल्ड लायफ सेंच्युरी मारता म्हणून आणि लोक म्हणतात की दोज आर हे म्हणून लंग्स ऑफ गोवा म्हणून सो लंग्स ऑफ गोवा आर बीइंग डिस्ट्रॉयड सो पीपल आर वरीड सो व्हॉट यू वॉन्ट टू से ऑन दिस एज ऑफ टुडे त्या तामनार प्रोजेक्टाचेर थंय ऑलरेडी 2 लायनी तेच वायल्ड लायफ सेंच्युरींतल्यान 110 आनी 220 केव्हीए लायन ते देंवता आतां तेका तिसरी लायन घेवपाचें करता ते झाडां वयतली जेन्ना 110 केव्हीए आनी 220 केव्हीए लायन जेन्ना देंवयली ते झाडां वचना तेन्ना झाडां मारूना आनी आतां लायट यूज करता ती झाडां मारनासतना यूज करता झाडां मारतलीच करपाकूच जाय सो तेन्ना ती लॉस कमी जाले आनी लोक ताका त्रास जाले म्हणजे 110 आनी 220 केव्हीए जेन्ना तेच मोलांतल्यान 2 लायनी हाडल्यो पळय 1970 1991 तेन्ना झाडां मारनासतना हाडली पूण हांव तोय व्हिडिओ चालू आसा तुमच्या करपाचो तोय तुमकां पब्लिकाक हें करतलो की हाव नेचर इज ब्लेंडेड विथ 110 आनी 220 केव्हीए कितें ती झाडां कशी आसा इनिशियली लायन घेता तेन्ना घालपाक पडटा सगळें दाखोवपाक पडटा पूण एक्चुअली तुमकां सांगलां अशें सांगलें मोले जे आज म्हणटा की 2006 झाडां मारली ती वायल्ड लायफ सेंच्युरी मारूना ते प्रायवेट एरिया जशें आज कोणी जर घर बांदता ते 4 मारपाक जाय सो ती प्रायवेट एरियान घेतली नॉट इन वायल्ड लायफ सेंच्युरी इट इज आउटसायड द वायल्ड लायफ सेंच्युरी इट इज अ प्रायवेट एरिया घर ते 2006 झाडां मारली तेजे लॉगिंग केल्लें आसा ती कित्याक मारली ते सबस्टेशन मारलें सो हाज्या आज 54 जी गोंयांत सबस्टेशनां येयल्या तेका झाडां मारनासतना सबस्टेशनां जाली सो तेन्ना ऑक्सिजन कमी जावना लोकांचें सो म्हजें सांगपाचें कितें आसा ज्यो गोश्टी आसा म्हणटा काय ना वॉट इज अ पेन इज अ पेन वॉट इज अ ग्लास इज अ ग्लास सो आमी 2006 ते सांगवाडे वाठारांत प्रायवेट एरियेन मारली नॉट इन नॅशनल वायल्ड लायफ सेंच्युरी नॅशनल पार्कां भितर जी आसा ती लायन आतां एक्झिस्टिंग लायन जी येता ती मोले नॅशनल पार्कांतल्यान येता आनी आतां जी आमी सांगलां की भायल्यान हाडून नॅशनल म्हणजे वायल्ड लायफ सेंच्युरी भायर काडटा 3-4 किलोमिटर ते झाडां वयतली 1000 झाडां मुळांतल्यान कापतली टावर बसोवपाक सो ते वयतली ते वयतली ना लायट कशी येतली गोंयांत सर one more issue. Now this is a different issue. देखील जालो लोकांक नाका कातरी हो सगळो येतलो लोकांक आयकूंक सांगलें लोकांक येतलो लोकांक प्रोजेक्ट नाका कोण करता 10 लाख म्हणजे लोक जाता गोंयांत जनतेक 15 लाख लोक आसा 15 लाख जनतेक लायट जाय 10 जाण 20 जाण मुखार सोडता आनी नाका
दे शुड प्रूव्ह दॅट वाय इट इज नॉट वी विल स्टॉप इट. पण बेस्ट नामा म्हटलं कसं असलं आता कोणतरी दिशाभूल करतात तुमची. आणि तेच आता तुला सांगणं झालं आता हे स्टेटमेंट केलं मी हे वाईट पेपर किती तुका केलेलं हे वाईट पेपरात तुका दाखवला की 10 वर्षात कशी वाढली लाईट कोणा गेली किती झालं ते दाखवलं. लोक बोलत राहते सरकारनं काम करू नका 20 जणांचा आता एकट्या झाल्या सगळे ऑपोजिशन पार्टी एजो पार्टी गेले सगळे एकट्या झाले आम्ही मुवमेंट चालू केलं त्याला आम्ही किती करू शकता. तो 2022 आता लोकांना आमच्या विषयावर 2022 पहिले आम्ही किती झालं म्हणजे सांगपाचें कितें आसा की वायट पेपर जो केला जे लोकांक दिशाभूल करताले की लायट जी येता ती इंडस्ट्रीक जोडली हेजेर तुका क्लियर आर्टिकल करून दिल्लें आसा की लायट 10 वर्सां खंय गेली खंय गेली कितली वाडली आनी हे गोष्टीचेर आतां क्लॅरिफिकेशन दिल्लें आसा. तशेंच 4 दिसांनी तुका डबल लेवलचेर दिता सगळे दिता. Okay, one more thing last. This is from a different issue as far as IIT is concerned. आता IIT चे काल एक MLA statement केलं की I would welcome IIT students सांगे. सांगे is close to your constituency. फाल्यां थंयच्यान बाय येयलें जाल्यार तुमकां कितें आहा? IIT काल तुका पण खबर ना आयआयटी पयलीं काणकोणा घातली काणकोणाचें ऑब्जेक्शन आसा तेन्ना हांवेंच आयडेंटिफाय करून पर्रिकर साहेबाक हांवें जागो दाखयलो नवो गव्हर्मेंटाचो. थंय मागीर थोडे इंट्रोड्यूशन आशिल्ले आनी थंय शेतां आशिल्लीं थंय मदीं तेजें सेटलमेंट चालू आशिल्लें. पर्रिकर साहेब मागीर बरो ना जालो मागीर तो आयआयटी थंय घालपाचो प्रोजेक्ट बंद जालो आनी प्रसाद बाब जो आसा तो पॉलिटिकल आशिल्लो. नंतर तो इश्यू आयआयटी जे म्हणटा तुमी जर जागो दिना आमी वयता म्हणटालो. तेन्ना हॉनरेबल सीएमान जो आनीक 10 लाख स्क्वेअर मिटर तेणी म्हाका खबर ना तेणी सांगलें की गव्हर्मेंटाचो जागो आसा तो जागो तांकां दिवपाचो म्हण केलो. सो तो 10 लाख स्क्वेअर मिटर तेणी ते कॅबिनेटान डिसिजन ते दिवपाचें केलें. सो आज अशें तांकां जर प्रसाद बाब सांगता की तो आयआयटी तुजो फूल तेका ताका फूल सपोर्ट कितें आयआयटी येवपाक जाय आनी लोकांक जे आसा म्हणजे नॉट बाय ब्रिंगींग फ्रॉम देर एंड देर इफ ऑनरेबल सीएम डिसायड ते जाग्यार नाका ओ कितें आसा आनी प्रसाद बाबा म्हणटा की हे जाग्यार दिता सो बिकॉज इट इज नेक्स्ट टू माय कॉन्स्टिट्युएंसी ऑफकोर्स फूल सपोर्ट टू बी देर नो प्रॉब्लम. नो इश्यू. आयआयटी इट इज नॉट अ इंडस्ट्री इट इज समथिंग वॉट पीपल लायक टू डू. आज गोंयांत पर्रिकरान एनआयटी हाडली पूण 50% भुरग्यांक रेजर्वेशन जालें ते गोंयकार भुरगे वचना काय ती आतां फोंड्या जे एनआयटी आतां कुंकळी वयतली पळय जे फार्मागुडी एनआयटी जर चालू आसा तिका 50% गोंयकार रिजर्वेशन आसा मेरिटा भितर जर येना एकूच एनआयटी आसली अशी हे लोकांक तुमी सांगा. जे पर्रिकर साहेबान जे केल्ले म्हणजे आज 50% तरी लोक आमचे भुरगे एनआयटी भितर इंजिनियर जाता ताका एज्युकेशनाक जाता तेच आयआयटी आसता. सो लोकांक जर आपल्या भुरग्यांक शिकपाचें ना जाल्यार कितें करपाचें आनी कितें करपाचें आमकां खबर ना. सो म्हाका दिसता खंय तरी लोकांनी आपणाचे विशय घालपाक जाय की जी गोष्टी कोण सरकार करता कोणा तरी विश्वास दवरपाक जाय. कोण अशें तशें आडायचे सांगता पळय तेजेर विश्वास दवरनासतना सरकाराक आतां जें काम करून लोक 2022 जेन्ना इलेक्शन जाता लोक डिसायड करतले कोण बरो आनी कोण वायट. ह्या लोकांक डिसायड करपाक दवरूं ना. Okay, thank you.